नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कसमशेळ वाठारांतल्या लोकांनी आयआयटीक केलो विरोध. मुख्यमंत्र्याक कोणे तरी दिली चुकीची माहिती. आयआयटी आयलीत जाल्यार बागायती जातल्यो नश्ट, कसमशेळ थळाव्यांचें म्हणणें. कळंगूट गौरववाडा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर आस्थापनांचेर घाली धाड. उण्या दर्जाच्यो 150 किल काजू बियो केल्यो जप्त. कायदेशीर परवाने नाशिल्ल्या आस्थापनां केली सील. देवळात फुलां विकपी जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली फारायली भांगराची माळ. मये केळबाय देवळांतली घडणूक. पुलिशेंत कागाळ नोंद, फुडलो तपास सुरू. अंजुण कंपनीदारीच्या 1200 कोटी रुपयांच्या जमीन आतासपाच्या प्रकरणात गोय आणि हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर ईडीची धाड. 75 लाख रुपया BMW रेंज रोवर धरून 6 आलिशान गाडयो जप्त. सप्तकोटेश्वराचे देवूळ आशिल्ल्या मूळ सुवातेर दिवाडे उबारतले. कोटीतीर्थ कॉरिडॉर डंप हाताळपा खातीर टेरीक घेतला ऑन बोर्ड. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच निश्चित करतले टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचे काम आसा सुरू. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कसमशेळ वाठारांतल्या लोकांनी आयआयटीक खर विरोध केलो. सरकारान जैव विविधताय नश्ट करची न्हय. ह्या वाठारांतल्या 95% लोक कृषी कार्ड धारक आसात. देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां कोणे तरी चुकीची माहिती दिल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सरकारान ह्या वाठारांत आयआयटी हाडपाक बळजबरी केली जाल्यार सरकारा विरोधात एकठांय लढो दितले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. आयआयटीचो प्रोजेक्ट जो जाता तो खंय ना खंय तरी आमकां विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा असो आमची एक मागणी आसा. आणि आमचो एक म्हणजे आमी अशें म्हणटात की आयज 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा. आणि टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा. आणि तेका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो. आयज तुमच्या मुखार प्रेस घेवपाचें कारण जे आसा ते काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी कुसलायता म्हणून. सीएमाचो स्टेटमेंटाक आमी आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून. पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा. आणि आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण ही 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा. आणि हे उत्पन्न जे आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा. हे उत्पन्नाचेरूच ते हांगा तांची जी येरादारी आसा ती येरादारी ते चलयता, आपलें पोट चलयता. तुमकां आणि सीएमाक हांव एक गोष्ट सांगूंक सोदता की जो एप्रील म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमचे जे शेतकरी भाव आसा हे भाव हांगासर मिरसांगो घालतात, मिरसांगाची बियो घालतात, ते किल्लोन काडटा. हे सीएमाकूय खबर आसतलें कारण आमोण्या जावं ते बाकीचे सुर्ला जे गांव आसा थंयूय तेजें हे अशें चलता आसतलें आणि ताका खबर आसतलें. तर म्हणटा की हांगा आमचें कांयच उत्पन्न ना किंवा ताका जो रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो. जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. आणि सीएमाक आमी आनी एक गोष्ट सांगपाक सोदता ती म्हणजे हांगा जे आमचे लोक आसात हे सगळे एसटी बांधव आसात. म्हणजे 99% हांगा जर तुम्ही पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुम्ही आयआयटी हाडपाक सोदतात जी आयआयटी कोणा लोकांक नाका हांगासर पूण तरी तुम्ही ती हाडपाक सोदतात पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून ताका ते धांवडयतात. आयआयटी ह्या खातीर नाका कित्याक हांगा जे लोक जे कोण एसटी बांधव आसा किंवा जे कोण एसटी सोडून बाकीचे लोक जे आसा ते सगळे फक्त ह्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसा. सिजनल उत्पन्न करतात, चिबडां तवशीं कितें काडटात ते बाजाराक व्हरोन विकतात आणि तेजे लागून ते पोट चलयतात. इवन आमी सुद्दां आतां इतले 150 वर्सां जर झाडां सुद्दां तुमी जर व्हडलीं व्हडलीं पळयती वयर वचोन पळयत जाल्यार 150 वर्सां पयलींची वडाची झाडां, पिपळाची झाडां अशीं तुमकां मेळटलीं हांगा जी तेजे तुमकां लायफ पळयल्यारूच कळटलें की इतले वर्सां आमी हे सांबाळून दवरलेले आसा. तो कितें म्हणटा की 15 लाख स्क्वेअर मिटरान आमी आयआयटी हाडटले. पूण जर सगळी 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तितूंतले टेनंट म्हणून आमी जे 36 किंवा 40 लोक जे लागलेले आसा 114चे
तेंचे कडेन सादारण ते एक 4,72,000 सुमार जमीन आसा तेंचे कडेन आनी प्लस जर तुमी फॉरेस्ट एरिया म्हणून रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर 5 लाख काडली जाल्यार उरली कितली 10 लाख प्लस एडिशनल लोकांनी भायल्यानूय जी नांवां तेणें ना अशे लोकूय बी हितून 40 लोक आसात जे उत्पन्न करतात आनी आपले पोट करतात. हांगा सोर्स ऑफ इन्कम म्हणल्यार फक्त आसा तो म्हणल्यार उत्पन्नाचो ते बागायती. जर तुम्ही कृषी जर तुम्ही गोवा बागायतदारान वचून पळयत किंवा एग्रीकल्चरान वचून पळयत जाल्यार हांगा 95% कृषी कार्ड होल्डर आसा हे सगळे लोक. अंजुन कंपनीदारीच्या 1,200 कोटी रुपयांच्या 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात ईडीन यशवंत सावंत आणि हेरांच्या गोंय आणि हैदराबादातल्या 13 जाग्यांचेर धाड घाली. हे कारवाईत 75 लाख रुपया रोख रक्कम तशेंच BMW रेंज रोवर धरून 6 परस चड आलिशान गाडयो आणि महत्वाची कागदां जप्त केली. दिवाडे जे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ते भायर पडून आशिल्ले डंप हाताळपा खातीर टेरीक ऑनबोर्ड घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. दिवाडे जे सुवातेर सप्त कोटेश्वराचे देऊळ आशिल्ले थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले. पडून आशिल्ले खंडम हाताळपा खातीर टेरीक ऑनबोर्ड घेतला. गोंयांक लॉजिस्टीक हब म्हणून फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या. पशुवैजकीय महाविद्यालया खातीर डीन पद भरपाक मान्यताय दिल्या. सभापती पदा खातीर 23 तारखेर अर्ज भरतले. तेच बराबर गोवा भौशीक सेवा नेमात दुरुस्ती केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगले. आयच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेले आसा. Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and through the revamp at Panaji repairs करपाक घेतलेलो आसा. Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. आत्ताच्या घडीक डिसिजन घेतला. एस्टिमेट करप ही मागीरची गजाल आसा. थ्रू GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. Ex gratia of the line staff appointment under the work charge establishment. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Area is an 18,730 square meter. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरण तयार करपाचे काम सुरू आसा. टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवनूच हे धोरण निश्चित करतले. ताका लागून टॅक्सीकारांनी चिंता करपाची गरज ना. आपणे तांकां दिल्ल्या आश्वासनाचेर तांणी विश्वास दवरचो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. टॅक्सी एग्रिगेटर धोरणाविशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपा खातीर टॅक्सीकार मंत्रालयात आयिल्ले पूण मुख्यमंत्री कामात व्यस्त आशिल्ल्या कारणान तांकां मेळपाक शकलो ना. मुख्यमंत्र्यान आपली बाजू स्पश्ट केले उपरांत टॅक्सीकार परते गेले. समीत हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आपयतले, ताका ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना.
माझे तर म्हणणे सरकारान जेन्ना तुमकां सांगला की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना हेवटेन 8 दीस वयता तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आपयता तांकां डायरेक्ट ऑफ हायेन सांगला म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास सरकाराक टॅक्सीचो शुल्क थारावपाक इतलें कठीण कित्याक जाता? तांकां जर टॅक्सीचो शुल्क थारावपाचो ना जाल्यार हे खातीर एक तज्ञाची समिती नेमची अशी मागणी गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी केली. दाबोळेच्यान पेडणे येतले जाल्यार कांय जाण चड शुल्क आकारतात जाल्यार कांय जाण कमी. हातूंत प्रवाशांची फटवणूक जाता. देखून गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी जावप गरजेचें अशें तांचें म्हणणें. टॅक्सीवाल्यांचो इशू इतलो कठीण कसो म्हाका कळना. सरकार सतत ताजेर चर्चा करता, विश्वासान तांकां घेतले म्हणटा, हो विशय सतत फुडें धुकलतात आनी टॅक्सीवाले काम धंदो नाशिल्ले भशेन सचिवालयाच्या मुखार वचून उबे रावतात, शेकड्यांनी टॅक्सीवाले एकठांय येतात. म्हाका दिसता हो इतलो सोंपो विशय सरकाराक तो कठीण कित्याक लागता? काय सरकार परत ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपाक सोदना आनी कोर्टान सगळें ठरोवचें अशे तरेचो अपेक्षा दवरता? आमी सगळे लोक जाणात पळय, लोकांक जशें विश्वासान घेवपा जाय तशें टॅक्सीवाल्यांकय विश्वासान घेवपा जाय. हो तो एक जनरल खंयच्या वेवसाया संदर्भात निर्णय घेता तेन्ना अशे तरेचो निकश पाळटात. आतां लोकांची मागणी कितें आसा? लोकांची मागणी आसा डिजिटलायज ही जावपाकूच जाय. म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सी हांगा जाय. ॲप बेस्ड टॅक्सी इतल्या खातीर जाय कारण लोकांक कळपाक जाय, पारदर्शकता येवपाक जाय. कितले बाबा एअरपोर्टा वयल्यान दाबोळेच्यान पणजे येतलो किंवा मोपा वयल्यान पणजे येतलो जाल्यार एक्झॅक्ट फेअर कितले आसतले? कांय जाण 1000 घेतात, कांय जाण 2000, कांय जाण 2500 सांगतात. म्हणजे हातून भितर जो कोण प्रवासी आसा किंवा पर्यटक ताकाय लुबाडपाचो, ताकाय फटोवपाचो प्रयत्न जाता. म्हणटकीर एक पारदर्शकता रेटी संदर्भात येवपाक जाय. आमी हेंय जाणात की समजा मोपाच्यान जर कोणी एक नावेली गेलो जाल्यार ताका परते भाडें मेळना. म्हणजे ताका टॅक्सीवाल्याचे इंट्रस्ट सांबाळून दवरपाक जाय. पूण सांबाळून दवरता आसतना पारदर्शकता येवपाक जाय. एक रेट आसपाक जाय. अमके किलोमिटराक अमके रेट आसतली हें ठरपाक जाय. सद्या ठरोवप इतलें कठीण कित्याक लागून आमकां दिसता पण कळना. सरकाराक जर निर्णय घेवपाचो ना, सरकारान एक समिती एक्सपर्टाची नेमची, तातूंत भितर ग्राहकांचे प्रतिनिधी आसतले आनी जे सगळ्यांचो म्हणजे टॅक्सीवाल्यांचो आनी एकूण जे पळय ग्राहक आहात तांचोय इंट्रस्ट सांबाळटले. कारण निमाणे खुबशे टुरिस्ट पळय हांगा येतात ते सतत कागाळ करतात टॅक्सी हे माफिया जाले म्हणून आनी ते कागाळ करतात आपल्याक लुबाडलो म्हणून. हे अशे तरेचे टुरिस्ट स्टेटीन भितर प्रवाशांक टुरिस्टांक लुबाडपाचो प्रयत्न जावपाक जायना. तांचे इंट्रस्ट सांबाळपाक जाय अशे तरेची वेवस्था सरकारान करपाक जाय. परवरेच्यान यो वच करप्यांक आतां खोशेची खबर. परवरेचो राष्ट्रीय महामार्ग फुडल्या कांय दिसां भितर फोंडकूल मुक्त करतले. 2 जेट पॅचरांच्या मजतीन राष्ट्रीय महामार्गावेली फोंडकुलां पुरयतले. ते भायर जंय हॉटमिक्स करपाची गरज आसा थंय हॉटमिक्स करतले म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलें. परवरेचो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे वांगडा दिगंबरान बुधवारा परवरे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवतिकायेची पळोवणी केली. ह्या वेळार तो उलयतालो. आज आम्ही येता आसतना ताणें म्हाका थोडे रस्ते दाखयले. रस्त्याचें कंडिशन सारकें ना. तो सांगता तें सारकें खरें. येता वता आसतना लोक बोवाळ मारता, आमदाराचें नांव मारतले म्हणून म्हणटाले. ना जाल्यार सगळे इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यांक आपल्याक पयलीं डिसिजन घेतला की आयडेंटिफाय करून जे सर्विसवर एक नोडल ऑफिसर पयलीं अपॉयंट केलो. जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगाचो बिचोलेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा ताका नोडल ऑफिसर केला फॉर द टायम बींग अलॉंग विथ सुपरिटेंडंट इंजिनियर दत्तप्रसाद कामत. तांकां दोगांची हांगा इन्चार्ज म्हणून सध्या टील दीस ऑल दीस इश्यूज आर रिजॉल्व. फाल्यांच्यान एक जेट पॅचर आयच्यान आज आयला, एक जेट पॅचर फाल्यां येतलो. 2 जेट पॅचर वील वर्क फॉर नेक्स्ट 5 days. खंय खंय कितें आसा तें तातूंत मनीस पंच कोण दाखयतले ते सगळे फोटोज फिलअप केल्ले वतले. ज्या जाग्यार खंय कितें घालपा जाय हॉटमिक्स घालपा जाय आयडेंटिफाय करून सांगला. हॉटमिक्स प्लांट 2 आयडेंटिफाय करतल्यान आनी तांकां म्हटलें की पावस येवंक ना आनी अशें उरलें. जाल्यार बाय 30 तारीख पर्यंत एक हॉटमिक्स प्लांट आमचो 1 किंवा 2 तयार करपाचो आनी तांचे कडल्यान ते सगळे हॉटमिक्स घालून घेवप अशें एक टेंटेटिव्हली आमी आज करूं. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा. भाजपान स्वता गुंडागिरीचें राज्य चलयलां. भाजपाचो भ्रश्टाचार उक्ताडार हाडपा खातीर सिग्नेचर कॅम्पेन आनी हॅशटॅग बीजेपीचे बुराक हे प्रचार करप सुरू आसा. हे फाटभुंयेर आपाचे कार्यकर्ते प्रचार करपाक मडगांवां गेल्ले. थंय मंत्री दिगंबर कामतान आपाच्या कार्यकर्त्यांक धांवडावन घाले आनी शेपलावपाची धमकी दिली असो आरोप आपाचे मुखेली अमित पालेकरान मंत्री दिगंबर कामतीचेर केला. आमी भाजपाची दादागिरी खपोवन घेवचे नात. मडगांवां प्रचार करपाक आमी येतले
आमकां धांवडावन दाखयात म्हणून आपाचे अमिताचे मंत्री दिगंबराक आव्हान. आय एम टू इन्फॉर्म यू की आज आमचे जे व्हॉलंटियर्स मडगांवान भोंवताले सिग्नेचर कॅम्पेन करपा खातीर तांकां एक लिडर जो सामको क्लोज आसा दिगंबर कामताक, हू इज द न्यू PWD मिनिस्टर, ताणें तांकां थ्रेटन केले, धांवडावन लायले आनी तांकां सांगलें मार पडटलो. ही परिस्थिती आसा. पयली गजाल सांगपाक सोदता हांव दिगंबर कामत आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक, आमचे लिडर्स ना आमचे व्हॉलंटियर्स ना आमी कोणूच तुमकां भिना. तूं एक तांकां धांवडायल्या मरे, ते भुरगे तांकां बेश्टावन तुमी धांवडायले तांकां आज, फाल्यां आमी येतले. पळया तुमची कापाजत आमकां धांवडावपाची. फाल्यां आम आदमीचे पार्टीचे लिडर मडगांवान भोंवतले तुजें करप्शन दाखोवपा खातीर, तुमच्या रस्त्यांची परिस्थिती दाखोवपा खातीर, तुमी जें काम केलां, जें करप्शनाचें काम केलां तें दाखोवपा खातीर फाल्यां आमी भोंवतले. पळया तुमची कापाजत. खोर्ले म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात पणजेच्या सत्र न्यायालयान 5 दुबावितांचो जामीन रद्द केलो. पोरू 30 मेच्या राती बारीकशा कारणावयल्यान अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक ह्या 5 जाणांनी बरोच मार घाल्लो. हे मारामारीत अहमद देवडी आनी ताच्या इश्टाक बरीच दुखापत जाल्ली. देवडीक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. 19 जूनाक ताका मरण आयिल्लें. गोंयांत सुणे चाबपाच्यो घडणुको वाडतूच आसात. अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चाबपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. तशेंच ताचेर उपचार लेगीत जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या 2 म्हयन्यांनी सुमार 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुको नोंद जाल्यात. देखून फोंड्या म्हालांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांत भटक्या सुण्यांचो उपद्रव वाडत आसा. 2023 वर्सा 1217 सुणे चाबपाच्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो. 2024 वर्सा सुमार 1127 लोकांक सुणे चाबिल्ले. जाल्यार अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मेरेनच्या 8 म्हयन्याच्या काळात फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सुमार 848 सुणे चाबपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाला. तशेंच तांचेर उपचार लेगीत जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जुलय आनी ऑगस्ट ह्या 2 म्हयन्यांनी 259 सुण्यांनी घास मारपाच्यो घडणुक्यो नोंद जाल्यात. सुणे चाबपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान पुराय म्हालांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाला. देखून ह्या सुण्यांची खर कारवाय करची अशी मागणी लोक करीत आसा. आयज जो हो भटक्या कुत्र्यांचो इशू आसा हो खूब सिरियस घेवपाचो इशू आसा. कित्याक जेन्ना पयलींच्या टायमार जेन्ना भटके कुत्रे चड जाताले आनी ते जर अंधाधुंदी करताले तांकां म्युनिसिपालिटी थ्रू स्पेशली मारताले जे वादीव कुत्रे आशिल्ले ते. आयज आमी तें सगळें बंद केलां कित्याक खंय तरी जानवरांच्या प्रेमा खातीर आमी तें बंद दवरलां. पूण मारप हें योग्य न्ही हांव मानतां. पूण तेजे भायर आमी कितें तरी हांकां सॉल्युशन काडपाची आज अत्यंत गरज आसा. कित्याक जशी तुमी नोंद सांगल्या की 269 ऑलमोस्ट डॉग बायटाचे केसीस आयडीन रजिस्टर आसा. तेन भायर प्रायवेटान आनी केसी आसतल्यो. जे लोक आयडीन वचना ते आनी खंय वतात. अशें करून म्हाका दिसता म्हयन्याक 300 वयर केसी आसतल्यो. सो खंय तरी गोव्हर्मेंटान हेजेर सिरियसनेस जावपाची गरज आसा. लास्ट टायम फोंड्या भितर एक्चुली तें शापोराचेंच भुरगें. फोंड्या भितर एक भुरग्याक ल्हान भुरग्याक दुर्दैवी गजाल ही एक्चुली सामकी ल्हान भुरग्याक कुत्र्यांनी फापसून मारून जीव गेल्लो आसा. हें फुडाराक घडची न्ही म्हणून गोव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर बसून सोल्युशन काडून हे भटके कुत्र्यांचो खूब कितें ना कितें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव फोंड्या वाठाराचो हावटीन. आतां आमी पळयता की फोंड्या वाठारान जितले आतां भटके कुत्रे जितले भोंवता पळय आतां आमी आयडीन आतां दर कशें वाडल्या. आतां म्हयन्या प्रमाणे जुलयान आतां जवळ जवळ 141 आनी प्लस ऑगस्टान जवळ जवळ 118 म्हणजे 250 सुमार केसी आतां 2 म्हयन्या भितर. म्हणजे ह्या आतां वर्सा भितर कितले वाडले म्हणून हेजें आमकां नेम ना.
सो हेजेर काही आता गव्हर्मेंटान हेजेर बरें ते विचार करचे पडटा बाबा हे फुडें आतां कशें जातलें म्हाका कळना की प्रत्येक एरिये 15-15 20-20 25 कुत्रे आनी डायरेक्ट गाडये म्हळ्यार जावन ते काय बायट करता आनी आतां केशी इतले बरें कुत्र्यांनी घास मारपाचें ते आयडिया ते सामकी केशी व्हडली आहा सो हेजेर गव्हर्मेंटान कितें विचार करचो. दर्याची स्थिती कशी आसा ती लक्षांत घेवनूच 15 सप्टेंबराक वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करपाची परवानगी गोंयच्या वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांक दिल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. देखून जे गोंयकार ह्या धंद्याचेर अवलंबून आसात तांचो विचार करतले. मजगती जे गोंयकारांनी आपल्या शेकांचो वेवसाय बिगर गोंयकारांक सबलेट केला तांचे परवाने रद्द केल्ल्याचें ह्या वेळार मंत्री रोहनान सांगलें. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक सब्जेक्ट टू द सी कंडिशन्स 15 तारीख पर्यंत तांकां चालू करपाक लायल्या. जशें शेकांक बिफोर सिजन चालू करपाक जाय एवरी टायम दे वर सेयिंग की टुरिस्ट आयले आनी शेकांक रावल्या. दिस टायम वी लास्ट 2 years वी हॅव क्रिएटेड क्वायट अ हिस्ट्री एन्श्युरिंग दॅट आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक बिफोर टुरिस्ट कम शेक्स आर रेडी. सो नाव शेक्स वेट फॉर टुरिस्ट. सिमिलरली वॉटर स्पोर्ट्स 15 सप्टेंबराच्या इफ एवरीथिंग इज ओके टू गो वीथ दॅट ताचे तांकां कितें परमिशन आसा बाकीचे सगळें करून दिल्लें आसा. सो गोवन ब्रदर्स हूएवर आर डिपेंडिंग ऑन वॉटर स्पोर्ट्स they can do good business for the year in a proper regulated manner in the queue system as per High Court direction. So Pele and the sagri team ji idly pay they basically came to thank regarding the initiatives taken by the tourism department to support the water sports associations. Jani allot आपल्याक केल्लो पूण तांचो जेन्ना पेमेंट डिटेल्स घेतले तेन्ना तो was showing to one of their cousins or one of their friends as far as this कितें म्हणटा QR कोड स्कॅनिंग जे आसा ते पॉस मशीन ताजेर एक कन्सिडरेशन करचें म्हणून लोकल एम्ब्युलन्स कोस्टल एम्ब्युलन्स पुट अक्रॉस जिता मायकल आनी बाकीच्यांनी ते स्वता शेक एसोसिएशन क्रूज आनी तांणी सांगलां अबाउट 23 ऑफ देम आर ते 23 कन्सिडर करचे काय ना ते रोखडे डिसिजन घेतले इन टर्म्स ऑफ रिकन्सिडरिंग द पीपल हू आर गोवन्स रनिंग बाय देमसेल्स बट हॅविंग बीन सेड एज अ सबलेट टू गोवन्स इटसेल्फ. जे लोकांक गोंयकारांनी भायल्यांक दिले ते सगळे कॅन्सल केले. अंजुण वाठारांत रातची तशेंच दिसा उजवाडा हेडगी गोरवां मुखेल रस्त्याचेर बशिल्लीं दिश्टी पडटात. हाका लागून अपघाता वांगडा येरादारीचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या हेडग्या गोरवांचेर बेगोबेग सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळावे करीत आसात. हणजूण रस्त्यार हेडपी गोरवाक लागून सदांच येरादारी आडखून पडटा. रस्त्यार बसपी ह्या गोरवाक लागून ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्ली असतात. रातच्या वेळार काळखान बशिल्ली गोरवाक गाडयो चलोवप्यांक दिश्टी पडनाशिल्ल्यान खुबशे लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडला. तशेंच कांय जाण हातपाय म्हणून घरा बसल्यात आनी अजुनूय हो सरकार ह्या विशयांचेर गंभीर ना. देखून सरकारान आनी संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. हे आतां गोरवां रस्त्यार आहा न्हू ती एक्चुली रस्त्यार आसूंक फावना हेका लागून खुबशी जिवीत हानी जाता. हे गोरवांकूय बाबड्यांक त्रास जाता. काल अडफड्याक एक इन्सिडंट जालो. एक कोण भुरगो आमचो अंजुचो पिडे आलो सेम अशेंच एक्सिडंट जावन. सो हांव कितें सांगूंक सोदतां जे पळय हे ओनर आहा हे गायचे जावं गोरवांचे जे ओनर आहा तेंच्यांनी आयज हेंची कॅर घेवंक जाल्ले. तेंच्यांनी आपले गोठे आहा तेजे गोठ्यांचे रूम काडला आनी हे जे पळय खंयच्या हॉटेलांचे स्टाफ आनी कोण येता तांकां भाड्याक दिला हेंच्यांनी आनी आयज हे गोरवांक तेंच्यांनी अशें रस्त्यार सोडला. हितून ही जी पळय गोरवां आहा न्हू हेंच्याय बाबड्या जिवांक त्रास. तांकां रस्त्यार बसचें पडटा आनी जे पळय कोण रस्त्यार लोक गाडयो बी चलयता तांकांय त्रास जाता. आतां फाटल्या एसेंब्लीकूच जो पळय एनिमल हजबंड्रीचो मिनिस्टर आहा निळकंठ आळंकर तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो की आपूण फंडींग करपाक रेडी आहा बट लोकल ऑथॉरिटी ज्यो आहात लायक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दे हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस. म्हणजे तेंच्यांनी खंय तरी गोवा शाळा बांदपाची आनी हांकां खंय तरी स्थलांतरीत करपाक थंय म्हणून. सो हांव मागता लोकल बॉडीज आनी लोकल ऑथॉरिटीजांक हें कितें चल्लां पळय रस्त्यार पळय गाय गोरवां आहा तांकां खंय तरी तुमी स्थलांतरीत करात जावं गोशाळा करात खंय तरी जावं 3-4 पंचायतीन मेळोन एक करात. नाल्यार हो विशय असोच गोरवां रस्त्यार रावतली आनी अशेंच एक्सिडंट जायत रावतले लोकांकूय त्रास जातले. सो खंय तरी सरकार जर एक पावल फुडें घेवन जर प्रोत्साहन दिता गोशाळा हाडपाक नाल्यार तुमी खंय तरी लोकल ऑथॉरिटी पंचायतीनूय एक फुडाकार घेवन हांकां गोरवांक एक गोशाळा बांदपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोडीकर. विरोधकांनी सभापती पदा खातीर केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांकां फुडें काडलो. एल्टनान बुधवारा सभापती पदा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आपाचो आमदार वेन्झी वेगश, कार्लोस फेरेरा आनी क्रूस सिल्वा हजर आशिल्ले. दोन फॉर्म
आज घातले नॉमिनेशन ऑफ द स्पीकर्स पोस्ट एंड वी हैव प्रपोज्ड एंटनी डिकोस्टा seconded by Wenzi Viegas and Carlos has also proposed and seconded by Crucial. So definitely democracy has to be vibrant and opposition also role खूप महत्वाचा. I thank my colleague Anthony D'Costa for accepting what the opposition felt की एक healthy democracy in the speakeraचो post you have to be a neutral एक custodian आसपाक जाय. And there has to be election. As we said, we were the first. The opposition have filed these 2 nominations, and I wish him all the best. Because 100%. I spoke. Viresh is in Linkini also, and Vijay I have spoken. He could not come today, but he has said whatever we decide, he is going to stand with us. With whatever they are supporting you. 100%. All the 7 are going to. You are going to see it now on 24. Ponchi starting. कळंगूट गौरववाडा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर चलपी देसी काजू फॅक्टरी ह्या आस्थापनाचेर धाड घाली. प्रशासनान धाड घालून तांचे कडल्यान उण्या दर्जाच्यो 150 किल काजू बियो जप्त केल्यात. ह्या आस्थापनांत उण्या दर्जाच्या काजूंचेर प्रक्रिया करतले आनी ह्या काजू बागा कळंगूट वाठारांत 800 ते 900 किल ह्या दरान विकताले. देखून कायदेशीर परवाने नासतना चलपी हे आस्थापन सील केल्ल्याचे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली. एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप. प्रोसेसींग ताका मसाला लावप मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप जो नॉन एडिबल कलर. आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले तर आमी हे ट्रेस करता. आज आमकां ट्रेस जाले राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण. हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस तांच्यो काजू हाडप हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप. आमी आज हांगा सगळो तांचो जो म्हाल आसा पळय रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू तो आमी सीज केल्लो आसा. फिनिश प्रॉडक्ट आसा तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका आज सील मारतले. पयली गोश्ट दीस हो प्रोसेस चलतलो ताका लायसन बिसन कांय ना म्हणून आमी ताका नोटिसय काडिल्ली आसा. जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी and depending upon the results of the laboratory ताजेर फुडली एक्शन जातली. हो प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा which belongs to Mr. Krishna. ऑफेन्स म्हणजे आता सध्या जो पर्यंत सॅम्पल एनालिसिस दिना ताजो रिपोर्ट येना तो पर्यंत ताजेर उलोवप सारकें जायना. जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताजो भितर ताका इम्प्लीड केलो जातलो बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस टू ऑपरेट and they are doing this all these illegal activities. ज्यो आसा ह्यो आमकां आयिल्ल्यो आनी जे हे बीच सायडीन कित्याक ते कमी विकता कित्याक असले माल प्रॅक्टिसीस चालू आसा. सो हे आमी मनान धरून ही सगळी आमी कारवाई चालू केल्या आनी म्हाका दिसता की हे आनी एक मोठ्या प्रमाणात जातले आनी आमचे डिपार्टमेंट तशेंच आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांक जे एलायड डिपार्टमेंट आसा तांकांय बरयतले आनी ही जी प्रॅक्टीस आसा ती कंप्लिटली कर्ब करतले. सो हे केले म्हणटोच जो आमचो दुसरो बरो गोंयचो काजू आसा हाका एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो. पॅकेटी लेबल वेल लेबल्ड जो काजू आसा विथ द एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर विथ द कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर हे आसपाक जाय. हे तो डिक्लेअर केले म्हणजे तेजेर कोण तरी आसा हेज्या फाटल्यान जी ह्या प्रोडक्टाची गॅरंटी घेता. कितें कोण हॅपी ना जाल्यार कस्टमराक ते परते वचून ताजेर ग्रिव्हियन्स फायल करूंक जाता. सो असले जे आसा ते जेन्युअन लोकूच आसा ते आपले आपूण डिक्लेअर करतले की हो काजू खरेंच आपणे पॅक केला. तो नॉन जेन्युअन जो काजू आसा ताजेर सगळे जे हे तुमकां फूल डिटेल्स मेळचे ना. फक्त बरयतले ABC मॅन्युफॅक्चरर कलंगूट बागा अशें बरयल्ले म्हणटकूच तुका एक डावट येता की बाबा कलंगूट बागा म्हणजे हाणें सारकी हेजी जो प्लेस आसा तो डिक्लेअर करूंक ना म्हणजे हाजेर कितें तरी फॉल्ट जातले. नॉट ओन्ली कॅज्यूज दुसरे जे कॉमोडिटीज आसा स्पायसीस आसा कितें आसा लेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे एक अवेअरनेस जे आसा लेबल वाचप ही चडशी सवय आसना लोकांक पूण वाचचे लेबल आनी लेबला वयर म्हायती घेवन प्रॉडक्ट घेवचे. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. दिवाडेचे सुवातेर सप्तकोटेश्वराचे देऊळ आशिल्लें थंय कोटी तीर्थ कॉरिडॉर उबारतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ते भायर पडून आशिल्ले डंप हाताळपा खातीर टेरीक ऑनबोर्ड घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयाक लॉजिस्टीक हब म्हूण फुडें हाडपा खातीर गुदांव आनी लॉजिस्टीक अनुदान येवजण मंजूर केल्या. तशेंच पशुवैजकी महाविद्यालया खातीर डीन पद